पयले आसतले आसता थोडे अनएड्युकेटेड लोकूय आसता ते ऑनलायन करूंक शकना आणि थोड्यांक पीसीसीक त्रास जाता, थोड्यांक रेसिडेंट सर्टिफिकेट त्रास जाता आणि कितें ऑनलायन जे आसता ताका त्रास जाता. हेजे तुमचें म्हणणें कितें हेजे? पळय, सरकारान जेन्ना हे ऑनलायन केले, खुबश्या लोकांक दिसले आमी ऑफिसान आसा, ऑफिसानसून सगळे पेपर करचे आणि धाडून दिवचे, ताका लागून बरें आसा. जे लोक शिकोंक ना, जेंचे कडेन असो धाकटो मोबायल असो मोबायल आसा, तेंच्यांनी कसो हे करपाचें. बरें, ते लोक सांगता सायबर क्रायमान वचा आणि थंय करा. म्हणजे तुम्ही दलाल निर्माण करता, तुम्ही स्वता जावन निर्माण करता. म्हजे सरकाराक म्हणणें आसा की तुम्ही दलाल स्वता निर्माण करता आणि अशा रीतीन लोकांनी करप्शनाचे हे चालू उरता. कित्याक तर म्हणशी आता पळय, एखादो पेपर बरोबर जर ना, ऑनलायनीचेर जर तो रिजेक्ट जालो जाल्यार तो पेपर परत ताका लावपाक 15 दिसां उपरांत जेन्ना ताका हे मेळटले नेट, म्हणजे सायबर क्रायमान जेन्ना तुका नेट बरोबर ना, जावं ताका हे कितें तरी पेपराचेर जावं हेजेर कंप्युटराचेर कितें तरी मिस्टेक जावंक शकता. 15 दिसां उपरांत ताका कळटा की आपले पेपर बरोबर ना म्हणून. आणि तेच जर ऑफिसान डायरेक्ट तो पेपर घेवन वयता जावं तो तलाटीक, जावं तो पुलिसाक पीसीसी करपाक, जावं रेजिडेंट सर्टिफिकेट करपाक, जाल्यार कितें जाता खबर आसा? डायरेक्ट खंयचो पेपर ना, आडरे हो तो पेपर दिरे, हो पेपर दिरे, अशें करून थंयचें तें काम निपटा. तुम्ही ऑनलायनीचेर करता ते आता 1.5-2 महिन्यांक लोकांक पीसीसी मेळना, रेजिडेंट सर्टिफिकेट 3 महिने मेळना, 10 फावटी त्यांच्या रिजेक्ट म्हणून आन्सर येता. चल्ला कितें? पयरूच सीएमान सांगले की ज्यांचे फायली सुद्धा बंद दवरप खूप दिसांनी, ते सुद्धा करप्शन म्हणून. मागीर हे कितें म्हणपाचे? आमी ते सीएमान पळय म्हटला प्रमोद सावंतान की आपूण ते फायली सुद्धा दवरता, तेंचेर कारवाई करतलो, बरी गजाल. तोखणाय करता तेजी की त्याने हो पळय शब्द म्हटलो तो बरी गजाल. की अश्यो फायली खुबश्या लोकांची बंद उरप, कितले तरी लोकांक त्रास जाता. कोण तरी शेजारी येता, तेचे काडनाकारे हे गे रे तुका अशें म्हणून तेजे दवरता. कितले तरी विधवा बायलो कितले फावटी कलेक्टराकडे, मामलेदाराकडे फेऱ्यो मारीत आसता, तेंचे पेंडींग दवरता. बीडीओ कडे बी सगळे कामांक पेंडींग उरता. कितले तरी म्युन्सिपाल्टीन बी पेंडींग उरता हेंची कामां. फायली तशाच्या तशा पडून आसा, हेंचेर कारवाई जावपाक जाय. तशें ते ऑनलायनीचेर जांकां गरज आसा तेंच्यांनी डायरेक्ट वचून करून येनी. ऑनलायनीचोच कित्याक? हेतून दलाल निर्माण जाल्या. ह्या ऑनलायनी वरसून दलाल निर्माण जाल्या आणि लोकांचे टिब्बलेन पयशे लोक खातात. इतले दी आणि तितले दी. लोकांनी कितें करपाचे? पयलीं हांगा लोक मोहताज आसा, कोरोनाक लागून सगळे लोक अजुनी बरोबर लोक जाग्यार बसूना आणि हे अशें. सरकारान हेजेर लक्ष घालपाचें. हांव चीफ मिनिस्टराक विनंती करता की हेजेरूय लक्ष घाल म्हणून. जांकां जाय तांकां येवन डायरेक्ट करून घेवन येनी. आतां पळय, एक गजाल आसा, भायरसून एक भुरग्याक हांगा लग्न जावपाक जाय, तो येता हांगासर रेजिडेंट सर्टिफिकेट येता, 2 महिन्या उपरांत ताका रेजिडेंट मेळटली. हे ना ते ना म्हणून तो बाकीचे कामूय करपाक बिजी उरतलो. ते ऑनलायनीक तो पळय आपल्याक रेजिडेंट मेळटली म्हणून तो ओगी रावता आणि तेजी वचपाचें जाता. लगीन केन्ना जावपाचें तेणें, रयशील केन्ना करपाचें तेणें. ऑनलायनीची कामां पळय आसा जी करूंक जाय ती करा. ना अर्जंटा करून दिया आणि विदाउट लायन